मनोहर पर्रीकार मुख्यमंत्री असताना हो असो डिमांड आशिल्लो उदयरामचो की पावाचो प्रेस वाडोवचो म्हणून तेन्ना पर्रीकारान तो आयकून घेवंक नाशिल्लो आनी ताणें मानिल्लें की हें एकूच अशें प्रोफेशन आतां गोंयकारांच्या हातान उरना ताचे खातीर एक स्कीम करची म्हणून स्कीम कितें की हे सगळे इश्यूज जे आहा आनी एक ट्रेडिशनल ऑक्युपेशनिस्ट न्हू तांकां एक स्कीम करून हे प्रॉब्लेम तांचे मिटिगेट करचे. आतां प्रेस कॉन्फरन्स इतल्या खातीर घेवचें पडटा कित्याक पाव म्हणटा तो एक सारको सर्वसामान्य गोंयकाराचें पोट हे इश्यूचेर बेकर असोसिएशनान प्रेस कॉन्फरन्स घेवन जातकर 2 दीस जाले सरकार ताचेर एक उतर उलयना. ऑपोजिशन लिडरानूय ताचेर स्टेटमेंट काडिल्लो आहा सरकाराचेर रिप्लाय कांय येना. ताचेर अशें दिसता की सरकाराक कॉमन गोंयकाराचें कितलें पडलां हाचेर एक प्रश्न चिन्ह येता आनी ताचे खातीर म्हजी एडवायस सरकाराक की दर ते पर्रीकाराची लेगसी जी ती दवरूंक सोदतात जी ते उलयतात ते सदांच की मनोहरभाईची लेगसी म्हणून ते खरें जर ते जी ती दवरूंक सोदतात जाल्यार ताणें हाजेर हें पावाचो प्रेस वाडोवन दिवचो न्ही ताचे खातीर एक सेपरेट स्कीम करची. आज खंयचेय इशून कोणूय जे स्टेक होल्डर आहा तांचे खातीर एवरी सेक्शन ऑफ सोसायटी गव्हर्मेंट स्किमी काडटा तांच्या खातीरूय स्किमी काडच्यो आनी तो प्रेस वाडोवन दिवचो न्ही. नाजाल्यार पर्रीकरायजेशन म्हणटा जे आमी म्हणटात की पर्रीकाराची लिगसी काबार करून हो सरकार सुटला म्हणून जे आमी प्रेडिक्ट केल्लें आमकां जेन्ना काडलें तेन्ना तें खरें ठरतलें आनी ऑप्शन उरना. वी वील हॅव टू कन्क्लूड दॅट पर्रीकरायजेशन इज ऑन.